कॉमस्कोर नुसार आता isakal.com आहे देशातील नंबर 1 ची मराठी न्यूज वेबसाईट। प्रत्येक अपडेटसाठी isakal.com ला नक्की भेट द्या। नवे शैक्षणिक वर्ष केन्ना सुरू जातले हे विशीं कोफुसांव निर्माण जाला। शिक्षण खात्यान शैक्षणिक वर्ष एप्रिला सावन सुरू करपाचो निर्णय घेतिल्लो। ताका पालकांनी हरकत घेतिल्ल्यान शिक्षण खात्याक आपलो निर्णय बदलचो पडलो। ह्या बोवाळांत कांय पालकांनी सरकाराच्या निर्णयाक उच्च न्यायालयात आव्हान दिले। बुधवारा जाल्ले सुनावणेत 1ली ते 5वी मेरेनचे वर्ग जुना सावन आनी 6वी ते 10वी आनी 12वीचे वर्ग एप्रिला सावन सुरू करता म्हूण सरकारान उच्च न्यायालयाक सांगिल्ले। हे विशीं निवाडो सोमारा जातलो। हे फाटभुंयेर शैक्षणिक वर्ष केन्ना सुरू जाता काय म्हूण पत्रकारांनी मुख्यमंत्र्याक प्रश्न केल्लो तेन्ना ताणें सांगलें की शिक्षण खात्यान सांगिल्ले प्रमाण शाळा सुरू जातल्यो। स्कूल रिओपन एप्रिल 1 जातले न्ही सर? 1 एप्रिलाक जातले न्ही रिओपन? डिक्लेअर केला त्याप्रमाणे आपलं एज्युकेशन डिपार्टमेंटात केला डिक्लेअर। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।